जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयण तांची कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यात भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेवच्या नांवान हांव करता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां मार्क 6:12. हे वेळार आमी सगलीं देवाचें उतर आमी आयकुया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणबाय आनी बुद्दीन आमी भरुया. आनी हे वेळार आमी सगलीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून मार्क 6:12 हे वेळार आमी वाचुया. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण लोकांक उलो करताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रभृतीच्या भाव भयणींनो, हे वेळार हे मार्काच्या पुस्तकांतल्यान 6:20-12 वड आमी हे वेळार एक एक उतर स्कुटावून ताची सोजमणी आमी घेवया. देवाचें उतर म्हणटा म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण लोकांक उलो करताले. तर हे वेळार प्रभृतीच्या भाव भयणींनो, दर एक प्रवादी देवाचें उतर परगट करूंक फुडें सरलो आसा. आनी दर एक देवान विचोन काडलेलो प्रवादी तुमकां उलो करता, जिवीत बदलात म्हूण तुमकां देवाचो संदेश दिता. तर हे वेळार हांवूय तुमकां हे वेळार उलो करता, जाता तितलें तुमी देवाचें उतर वाचात आनी तुमचें जिवीत बदलात. हो एक म्हजो उलो जावन आसा दर एक म्हज्या भाव भयण्यांक. तशेंच हे वेळार जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव उलो मारतां, हें देवाचें उतर तुमी वाचात आनी देवाच्या उतराची तुमी सुसमणी जाणबाय घेयात. थोडोसो वेळ तुमी नियाळ करात आनी देवाचें उतर कितें सांगता ताचेर तुमी ध्यान दियात. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला, मार्क 6:12, जो आमकां देवाचें उतर आमकां उलो करता. आनीक हो उलो जिवीत बदलात म्हूण आमकां ह्या मार्काच्या पुस्तकांतल्यान आमकां कळीत करता. तर ह्या वेळार आमी सगलीं जिवीत बदलुया आनी एक नवे जिविताची सुरवात आमी करुया. जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां एक उलो करता, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात आनीक हें देवाचें उतर चारूय कोणशांनी परगट जावं दी. जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.